नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. गोयचे स्वातंत्र्य आनी घटमूट करपाक गोंयाक स्थिर अर्थवेवस्था जाय. सगळ्या लोकांनी हातभार लावचो. क्रांती दिसा मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो उलो. गोय क्रिकेट असोसिएशनाचे क्लबांनी घालो बोवाळ. वोटिंग लिस्टान आता 107 क्लब. अध्यक्ष साळकारान क्लबांच्यो मागण्यो निमण्यो केल्यो मान्य. बायणां अतिक्रमण केल्ले 1995 पयलींसावन रावता म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच पुनर्वसणूक. केशी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन झोपड्यो मोडपाचो आदेश हायकोर्टान केलो रद्द. बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्सान 5तले पयले स्कूल सुरू. हेडगेवार हायस्कूल कुजिरा कॉम्प्लेक्सान वचपी पयले डेंपे रोखडेच चल्ले. पणजेवेलो ट्रॅफिकाचो ताण देवंक सुरवात. कोलवा पुलीस मिकीक परोल दिवंक ना तयार. मिकी मागतात 30 दिसांचो परोल. पुलीस म्हणटात आवयची काळजी घेवंक घरची आसात. मिकीची गरज ना. आणि फ्रान्स, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड पावले बायलांचे वर्ल्ड कपाचे प्री क्वार्टर फायनलीन. दक्षिण कोरिया पयलेच खेप प्री क्वार्टर्सान. खबर विस्तारान. भारता उपरांत 14 वर्सांनी स्वतंत्र जावन सुद्धा गोंय सगळ्या पावंड्यांचेर यशस्वी जाला. गोंयचे स्वातंत्र्य आनीक घटमूट करपा खातीर गोंयाक स्थिर अर्थवेवस्था जाय. ते खातीर सगळ्या लोकांनी हातभार लावचो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान उलो मारला. पणजे क्रांती दिन सुवाळ्याक तो उलयतालो. बीजेपी सरकारान शिक्षण मळार उदरगती खातीर बरेच यत्न केल्यात आनी ह्या फुडें करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. शैक्षणिक क्षेत्रान खास करून प्राथमिक शाळा ह्यो भाऊसाहेबानंतर दुर्लक्षित झाल्यो. त्या शाळांचेर लक्ष देऊन तांची दुरुस्ती करप, तांचे अपग्रेडेशन करप. अनेक संस्थांच्यो शाळा आर्थीक गरजेक लागून, आर्थीक चणचणीक लागून फाटीं उरताल्यो. ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर गरज आसली. तांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले. जे गोंय उर्वरित देशापेक्षा 14 वर्सां उशिरा मुक्त झाले. ज्या गोव्याक उशिरा मुक्त झाल्यामुळे विकासाच्या 3 पंचवार्षिक योजना चुकल्यो. त्यो चुकून सुद्धा शैक्षणिक मळाचेर आणि अन्य क्षेत्राचेर गोव्यान उच्चतम यश मेळयलां हे सांगपाक, नमूद करपाक म्हाका आनंद दिसता आणि अभिमानूय दिसता. गोंयचे स्वातंत्र्य, देशाचे स्वातंत्र्य मजबूत करपा खातीर आणि हे मजबूत करता आसतना एक स्थिर अर्थव्यवस्था हाडपा खातीर आम्ही सगळे जण, सगळे गोमंतकीय जीव तोडून देशाभिमानान आपापले काम करूया, आपापले कार्य करूया. सरकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांक जाय तो मान सन्मान मेळना. सरकार हे जनतेचे सेवक म्हणून स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचो अध्यक्ष श्याम सुंदर नागवेकरान सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्याच्या तोंडारूच उतरां काढली. तुम्ही आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री, जो मान आम्ही तुमका दितात तोच मान आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांक तुम्ही दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागणी करता. कारण हो देश आम्ही स्वातंत्र्य केला. या देशाचे खरे मालक आम्ही आसा, तुम्ही राजकर्ते, सेवक आसा. म्हाका दिसता अजून पुलिसांक वायट दिसो, अजूनय पोर्तुगीज शाळेची गुरमी यांच्यान आसा काय कितें सांगूनय तुम्ही मान दिना. मडगांवां आणि फोंड्यां क्रांती दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. The government is therefore making all efforts to ensure that every child is educated and skilled to meet and match the industrial requirements. I am celebrating that I have ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
इलेक्शनात वोटिंग करपाक मेळना म्हूण तिडकल्ल्या क्लबांनी बुधवारा गोंय क्रिकेट असोसिएशनात मोठो बोळ घालून मतदानाचो हक्क परत मेळयलो. वेळार नॉमिनेशन दिवंक ना म्हूण 39 क्लबांक वेंचणुके पासून पयस दवरपाचो निर्णय जीसीएचो अध्यक्ष शेखर साळकाराचे अध्यक्षतेखालच्या मॅनेजिंग कमिटीन घेतिल्लो. बोळा उपरांत कमिटीन मार्ते घेतले. आतां क्लबांचो आंकडो 107चेर पावला. 28 जूनाक वेंचणुकेक फक्त क्लबाचो अध्यक्ष वा सचिवूच मतदान करूंक शकता म्हूण साळकारान मान्य केला. नॉमिनी आसा Any decision taking before that, you are to the general body meeting. Association. This not be here to be here. I am not a part of that. I am not a part. Election committee is not a part of that process. Election That committee. is what you say. Your powers are there. बायणा दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर झोपड्यो मोडपाचो आदलो आदेश हायकोर्टान रद्द केला. अरिश्ट वेवस्थापन कायदो सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण अतिक्रमण केल्ल्यो झोपड्यो मोडपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या. 1995 वर्सा पयलीं सावन बायणा रावता म्हूण पुरावे आसल्यार ते दाखोवंक अर्ज करतल्यांनी 23 जूनाक जिल्लोधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावचे म्हूण हायकोर्टान याचिकादारांक सांगलां. बायणा केशीचेर बुधवारा हायकोर्टान निर्णायक सुनावणी जाली. बायणा दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर झोपड्यो अरिश्ट वेवस्थापन कायद्याखाला मोडपाचो मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश हायकोर्टान रद्द केलो. 2003 झोपडपट्ट्यावाल्यांतले 153 घरकार हायकोर्टान गेल्ले आनी उरिल्ले 50 सिव्हील कोर्टान गेल्ले. दर्यावेळेर अतिक्रमण केल्ल्या आड योग्य कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण कारवाय करपाची मान्यताय हायकोर्टान सरकाराक दिल्या. पूण अरिश्ट वेवस्थापन कायद्याखाला ही कारवाय करूंक मेळची ना. मात सरकारी ऑथॉरिटीक नव्यान आदेश काडचो पडटलो आनी अतिक्रमण केल्ल्यांची बाजू नव्यान आयकून घेवची पडटली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. अतिक्रमण केल्ल्या सगळ्या झोपडपट्ट्यावाल्यांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. वर्स 1995 आदीं सावन बायणा रावता म्हूण पुरावे आसा जाल्यार तांणी तसो दावो करपाक आनी पुरावे दाखोवंक 23 जूनाक सकाळीं 10 जिल्लोधिकाऱ्या मुखार रावचे असो आदेश हायकोर्टान बायणाच्या याचिकादारांक दिला. 1995 वर्सा पयलीं सावन ते बायणा रावतात म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच तांची पुनर्वसणूक करपाचेर विचार जातलो म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्लें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ह्यो एक विराम.